कोदीक गोंयकार उत्सव जिणेचो हे कार्यावळीक दिलीप बोरकाराचो सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. इश्टानो, कोदीक गोंयकार जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना म्हज्यातूय कांय कोदीकपणां आसात हे तातूंत आयलेच. गोंयकार म्हणटकच कोदीकसाण आसूंक जाय थोडी तरी, तातूंतच एक जिणेची एक मजा येता. तुमकां एक गजाल सांगता. हांव वेगळे वेगळे कार्यक्रम म्हाका खंय खंय आपयतात, एक मुखेल सोयरो म्हणून तांची अपेक्षा आसता की हांवें थंय कितें तरी बरें तांकां गिन्यानाच्यो 2 गजाली सांगच्यो आनी लोकांनी तें आयकुपाचें अशें. आनी त्या खातीर हांव कितें करतां, हांव बरो अभ्यास करतां. अभ्यास करून लोकां मुखार वचचें, कित्याक मुखार जे ऑडियन्साक जे लोक बशिल्ले आसात ते तशे सगळेच अशे जाका आमी कोदीकपणान तुटय म्हणटात तसले नासतात. तेवूय विद्वान असतात, तांकांय कांय गजाल समजतात. आनी अशा मनशा मुखार जेन्ना म्हजेसारको मनीस वता तेन्ना अभ्यास करूनच वचूंक जाय. आनी हांव तसो अभ्यास करून वता. एक गजाल सांगता हांव. असोच एक दीस हांव विवेकानंदाचेर म्हजें भाशण आशिल्लें. हांव सगळी तयारी केली, हांवें बरीं बरीं पुस्तकां वाचलीं केलें आनी सगळें भाशण तयार करून हांव गेलों. आनी थंय जो सुत्रसंचालक आशिल्लो ताणें म्हजी वळख करता आसतना आपल्या सुत्रसंचालनान पुरायेन सगळी म्हायती विवेकानंदाची सांगली. जी हांवें पुस्तकां रिफर केल्ली ती ताणें सांगून उडयली. आतां सुत्रसंचालक जो म्हणटा ताणें फक्त म्हाका खरें म्हळ्यार 1-2 उतरां सांगून त्या सुवातेचेर हाडून एक लिंक करपाचो. पूण जेन्ना सुत्रसंचालकूच जेन्ना हे सगळी विद्वत्ता थंय संचालन करता आसतना वापरता तेन्ना म्हजे सारक्याची मुखेल सोयरो म्हणून मुखेल वक्तो म्हणून थंय गेल्लो ताजी कितें गत जाल्ली आसतली तुमी विचार करात. म्हणटकच आतां तुमी कोणी म्हणटले हांव तो गोविंद भगत आसा ताजेर बी उलयता काय म्हणून. निखालूच ना. तुमकां जर दिसता जाल्यार हांव कांय करिना. पूण अशे कांय लोक आसतात जे सुत्रसंचालक म्हणून काम करतात आनी मुखेल वक्त्याचें सगळें भाशण तोच उलोवन मेकळो जाता आनी मागीर मुखेल वक्त्याक माथ्यार तकलेर हात धरून इतलेंच पुरो म्हणचें पडटा. पूण अशें कांय वेळार घडना. तुमी जशे आतां हे कार्यक्रम पळयतात ह्या चॅनलाचेर, गोमंतक TV तुमी पळयतात, तशेंच तुमचे कान दिसभर रेडिओचेरूय आसतात. आनी कांय कांय कार्यावळींत तुमच्या कानार एक असो आवाज आनी अशी मधूर उतरां सादतात. आनी मागीर त्या आवाजांतल्यान एक गजाल तुमच्या कानार पडटा, हांव तुमचें मोगाचें शेकू. आनी ती उतरां तो नाच, संगीतमय नाच त्या आवाजांतल्यान जेन्ना येवपाक लागता आनी तुमच्या कानार जेन्ना सादतात तेन्ना न्हिदेंतलो मनीस लेगीत उठून ह्या मोगाच्या शेकूची उतरां कानार झेलपा खातीर तयार आसतात. तर हे मोगाचें शेकू कोण? रेडिओचेर तें दिश्टी पडना. ताजो आवाज तुमी पळयतात आनी त्या आवाजांतल्यान तुमी ताका आपल्या मुखार ताजी मूर्त उबी करतात. पूण आज आमी ते मोगाचें शेकू म्हळ्यार शकुंतला भरणे आमच्या मुखार आयलां आनी तें तुमकां हांगा दर्शन दितलें. आनी हें तें मोगाचें शेकू तुमच्या मुखार हांगा आयलां. मोगाचें शेकू दिलीप बोरकार तुमकां नमस्कार करता. आनी तुमी हे कार्यावळीक आयल्यात आनी तुजें दर्शन दिलां आमच्या दर्शकांक. तुका हांव गोमंतक TVच्या वतीन येवकार दितां. आनी आज ही आमची कोदीक गोंयकाराची उत्सव जिणेचो आमी मातसो फुलोवया हसत खेळत आनी उलयत. हांव कोदीक म्हणपाचें आसा तुका. तूं कोदीक ना अशें केन्ना दिसला? तुगेले कोदीक सणा हांव फाटलीं 40 वर्सां पळयतां. एक उतर सांग म्हाका तूं आपूण कोदीक न्ही म्हणून. तर तुका 40 पयलीं वर्सां फाटीं हांव व्हरतां तुगेले कोदीकपणां. तुका आमी वळखताले कवियत्री म्हणून. आनी तेन्ना आमी सगळेच उमेदवार एक तरेचे कोण कवी, कोणा भितर कवी मन आसा, कितें आसा हें पळोवन आमी अशें पळयत बसताले कोण फारावपाक मेळटा काय म्हणून अशे तरेचे. आनी हे फारावप म्हणटात पळय त्या वयाचेर जातालें. आतां ही गजाल 40 वर्सां पयलींची. तेन्ना तुमी तेन्नाच चळवळीन आयिल्ली, कोंकणी चळवळीन आयिल्ली. पूण त्या वेळाचेर कोंकणी चळवळी पयली कविता म्हणून करीत आयिल्ली. आनी तेन्ना संगिताची तूं मातशी आवड आशिल्ली पूण तुवें संगिताक आरंभ करूं नाशिल्लो. पूण तूं कवियत्री आशिल्ली. ती कवियत्री म्हणून म्हाका आज मातशें तुगेलें दर्शन दी पळोवया. संमेलन आशिल्लें खंय बेंगलोरा. आनी त्या संमेलनाचें आत्तां सुत्रसंचालकाच्यो गजाली तुमी करता न्ही, तसो संचालक म्हणून दोतोर मनोहराय सरदेसाय. आनी हांव पयल्याच फावटी कोंकणी कार्यक्रमान भितर कविता घेवन आनी ल्हान तेन्ना कॉलेजीन आशिल्लें न्ही. अशेंच आसचे दोळे तुजे
दोळे तुजे अशेंच आसचे दोळे तुजे वाट म्हजी रे पळयत रावचे वाट म्हजी रे पळोवन तांणी रुखा पोना बसून रावचे रुखा पोना बसून रावचे दोळे तुजे ग्रेट. एकूच सांगता ही जेन्ना कविता हांवें सादर केली तेन्ना मनोहर राय म्हाका तांणी म्हळें की तेन्ना दूरदर्शन बी कांय सुरू जावं नाशिल्लें तितलें जातालें सुरू म्हणजे तो एशियाडाचो टायम आनी गोंयांत तितलो गोंयच्या लोकांचो स्क्रिनीचो येवकार दिवपा खातीर हो एक बरो हें म्हणजे दूरदर्शनाक पळोवपाची आनी आयकुपाची कविता ही तांची उतरां. हीच प्रेरणा घेवन मागीर म्हजी वाटचाल दिलीप बाब सुरू जाल्या इतलेंच सांगपा खातीर. मनोहर बाब केस जाले धवे तरी नदर तळणी देवा तुजी कसली कळणी हे म्हाका दिसता ह्याच कविते उपरांत ताका सुचला आसूं येता काय न्ही. एक लक्षात घेवपाक जाय की हेर भासांतल्या लोकांक तांची भास पळय आसा ती कोणे तरी घडयली मेळ्ळी. मराठी ज्ञानेश्वरान घडोवन इतले वर्सां मुखार हाडली 700 वर्सां. पूण आमी कोंकणी मनीस अशे की आमकांच आमची भास शिकची पडली घडोवची पडली साहित्य रचचें पडलें आनी अशें करता 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 आमी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार घेवपा मेरेन तिची मान्यताय मेळ्ळी. आतां तुवें पळयलां रोहिंद बाबा उपरांत आतां भाई मावज्याक ज्ञानपीठ मेळ्ळा म्हणटकच काल पर कोंकणी आशिल्ली पळय ती आज इतली वयर पावली आनी तातूंत आमचे सगळ्याचे योगदान बरोबर तुजेंय योगदान आसा. ताच्यो कांय गजाली तुका याद आसतल्यो कोंकणी चळवळी वेली तुवें कसो मार खालो बिलो तो. याद खूब आसा पुणून मजा दिसता म्हणजे ती तें वय आनी त्यो लाठीचार्ज मागीर आमकां धरून व्हरप आनी खूब वेगळे तरेचो अनुभव आशिल्लो तो. आनी तातूंत भितर एक मजा म्हणजे आमची संघटना सगळे संघटीत. रेमो फेर्नांदीस सुद्दां तेन्ना तागेलें पळय तें हुंदरा म्हज्या मामा तें पद जें घडलें थंयच घडलें. म्हणजे एक चळवळीच्या ह्या कोंकणी चळवळीच्या निमतान आमकां गांवाची वळख जाली आमकां मातयेची वळख जाली आमकां सहजता म्हणजे कितें कळ्ळें. म्हणजे कला ही फक्त कला आसून उपयोग ना ताका एक समाजीक झालर आसची पडटा. म्हणजे जितली समाजीकतेन तुका समाजान तूं जितलें प्रत्येक गजालीचो तुज्या मनाचेर परिणाम जाता तसो तशी तुजी कलाय बी विकसीत जाता कलाय बी फुलून येता. म्हणजे त्या कलेक एक कॉम्पॅक्ट हें उरना ती समाजाच्या काळजांत पावता अशें म्हाका. तुगेलो कविता संग्रह बी येवपाचो आसा अशें हांवें आयकल्लें. सुरंगी नांवाचो कविता संग्रह म्हजो जालो तयार जाला ताजें आतां विमोचन आसा आतांच ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक. तातूंत भितर म्हणजे ज्यो पयलींच्यो कविता आशिल्ल्यो त्यो एक थोडेशे भुरगेपणाच्यो कश्यो आशिल्ल्यो न्ही त्यो हांवें सगळ्यो अश्यो सारक्यो घेवना. कारण आयच्या काळांत जी कविता घडली म्हणजे कविता म्हज्यो जरी क्षेत्र म्हजें गायन आसलें किंवा निवेदन आसलें ही कविता पावला कणकणी म्हज्या जिवनांत चालूच आसता. म्हणटकच तातूंतल्यो कविता बऱ्यांत बऱ्यो काडून हेमाबाई अपुर्बाई प्रकाशनाचे तर्फे ताणें तें पुस्तक तयार केलां अशें म्हणजे एक हें उरचो अशें म्हणून. तुगेली जीण घडत गेले आसतना तुवें खुबशे हें केल्यात. हांव जाणा तूं कशें हांव तुका पळयलां पयलीं पासून वर्सां जालां आनी ह्या काळाक तुका खुबश्या लोकांनी तुजे बरोबर वावुरलां तूं सहकार्य मेळ्ळां आनी तुजे घडपांत ह्या लोकांचो सगळ्याचो आदार आसा अशें तुका दिसतलेंच की ह्या मनशाचो अशें म्हणून कोंकणीच्या चळवळीच्या बाबतींत म्हणटा हां म्हणजे कोण व्यक्ती म्हज्या अशें कोण न्ही अशें सगळें तुवें सगळें तूं अपुर्बाईचे शोको आशिल्ले रोहिंद बाबा पासून आतां मावज्या मेरेन सगळ्या कडेन अशें म्हणटा तुका अशें तुका घडपा खातीर. म्हाका घडपा खातीर म्हणजे मेन मुख्य म्हणजे पुंडलीक बाब नायक हेमा नायक तांच्या सावळे खाला म्हणटा तशी म्हजी वाड जाली अशें म्हणपाक हरकत ना. कारण कोंकणी चळवळीन सुद्दां जेन्ना हांव आयलें तेन्ना म्हज्या आवय बापायन म्हाका चळवळीन धाडलें
किंवा खंयच्याय समाज कार्या खातीर म्हाका धाडलें म्हळ्यार तेन्ना गरजच हेच तशी आशिल्ली तेच विश्वासान. पूण ताजे उपरांत तांच्या ह्या निमतान कोंकणी चळवळीच्या निमतान कोंकणी कवितेच्या निमतान साहित्याच्या निमतान तुमचे सारके मनशाची वळख जाली. उदयबाब भेंब्रे, तातो आमचो रविंद्रबाब केळेकार, माधवी सरदेसाय, ह्यो सगळीं आनी राजू बी म्हण तूं आमचे बरोबर आशिल्लोच. राजूबाब नायक जो ह्या गोमंतकाचो आतां संपादक आमचे बरोबर आशिल्लेच. आमी त्या भुरगेपणांतल्यान कितें क्लब केलें आनी कितें केलें म्हणजे अशे वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतले लोक आनी चड करून कोंकणी हातूंतले लोक अशे जे म्हज्या सहवासांत आयले आनी ताका लागून तांच्या व्यक्तिमत्वाक पळोवन किंवा तांची कोंकणीक पळोवन किंवा आमी शणै गोंयबाब वाचपाक शिकलीं, मागीर शंकर रामान नायकाच्यो कविता, तांची कथा, मागीर वेगळ्यो वेगळ्यो हें थोडेंशें घडत रावलें मागीर मग ताजे उपरांत. ह्यातून एक तृप्तताय, तुका एक तृप्ती म्हणटात पळय ती तुका जिवनातली अशी मेळ्ळ्या. एक अशे विशय आयलाच तेन्ना ऑफकोर्स तूं सांग पयलीं. मनोहरराय सरदेसायाचे कडेन म्हजे कविते खातीर खूब एक प्रभाव तांचो म्हाका दिसलो की तांची ती कविता वाचपाची पद्दत किंवा तांची मनशा कडेन खूब काळजांतल्यान मनशाचो आधीन जावपाचें. आनी त्या हाजेर संगिताचो जो विशय जो आशिल्लो तातूंत भितर तांचें एक म्हणणें आसतालें की तूं आतां शास्त्रीय संगीत शिकता न्ही शकू, पुणून शास्त्रीय संगिताचो वापर तुवें खंयच्या खंय करचो न्ही. जेन्ना मनोहरराय सरदेसाय कविता बरयता तेन्ना थंय चड तुजें जावंक जायना, थंय उतरां आनी ते उतरांची भावना हें म्हत्वाचें. मात तांकां एक्झॅक्टली तेन्ना कितें म्हणपाचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका तितलें कळ्ळें अशें हांव म्हणना, पूण ताजो अर्थ घेवनूच आज हांव जगतां. तेन्ना म्हाका कळटा की जेन्ना हांवें कोंकणी पद गावंक जाय, जेन्ना हांवें कोंकणी पदाचो जो हें आसा ताजो अर्था कडेन खंयच अन्याय जायनासतना ताज्या अर्थाक बरोबर घेवन जशें हांव आनी तूं उलयतात तशेंच तें गीत सुंदर दिसपाक जाय, हो तांचो उद्देश आशिल्लो. तुजो आवाजूच म्हाका मुळांत सुंदर आनी तो स्वर घेवनूच आयिल्लो असो आसता. कित्याक तुवें जे कविता ती तुवें उदळ म्हणून दाखयल्ली पळय कविता ती हांवें आयकल्ली. हांवूय संमेलन आशिल्लो आनी तेन्ना आयकल्ली हांवें. म्हणटकच तुजो आवाज तेन्ना पळय आशिल्लो तोच तुका सुमधूर आवाज अजुनूय आसा असो. मागीर हेच बेजीचेर तूं शास्त्रीय संगीत शिकपाक गेलें काय तुका ती जाण केन्ना आयली आपणें शिकूंक जाय म्हणून संगीत? शास्त्रीय संगीत म्हणजे कितें आसा, आमी गायनाची आवड आशिल्ली. कॉलेजींनी संगीत जातालें, फिल्मी गितां जातालीं आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटालो, लोकांक आवडटालें. पूण फिल्मी गीत म्हळ्यार लता मंगेशकरालें पद शकुंतला भरणे गाता तेन्ना पीपल वील प्रिफर लता मंगेशकर न्ही, म्हणजे आनी जेन्ना हांव गाणें आमकां सगळ्यांक शिकपाक घाल्लें म्हज्या भावणाक तशें म्हाकाय घाल्लें. तेन्ना आमचो सर म्हजो पयलो गुरू रामराव नायक, तांचे कडेन हांव गाणें शिकता आसतना तांणी म्हाका थोडी कोंकणी करता न्ही म्हणटकच कोंकणी पदां शिकयलीं, थोडेशें लायट म्युजीक शिकयलें. आनी तातूंत भितर कांय गजाली ज्यो गाण्याच्यो आसात ताका एक मुळावण लागता आनी ताका एक बेज आसता. आनी तो बेज आसले शिवाय तुका गाणें हें मुखार व्हरपाक म्हणजे ते कालांतरान तुका तुजो आवाज मेंटेन करपाक किंवा तुका तुजी हें फुडें व्हरपाक उपयोग जायना. कित्याक अशें येता आनी वतात सिंगर्स, म्हणटकच बेज पडपाक लागून शास्त्रीय संगीत हें शिकप. म्हण तेन्ना मागीर हांवें तें थोडेंशें सिरियस घेतलें. कॉलेज जातकूच मागीर म्हाका दिसलें की ना हांवें हें सिरियस घेवप. आनी तेन्ना हे इलेक्ट्रीक तानपुरे बी ना. आमकां कॉलेजीन म्हाका बेस्ट ऑलरावंड म्हणून प्रायज मेळिल्लें, कितलींशींच प्रायजां मेळिल्लीं. तातूंतल्यान म्हजे कितले 1000 रुपया तेन्ना 85-86 खबर. आनी ते पयशे हांवें म्हाका कितें तरी घेवप अशें चिंतता आसतना हांवें त्या पयशांचो म्हाका एक तंबोरो आनी एक तबलें तें म्हजे कडेन आज मेरेन आसा. आनी तेच तंबोऱ्यान म्हणजे तीच सरस्वती म्हज्या जिवनांतली आनी जी लक्ष्मी म्हाका म्हज्या कलेच्या हातांतल्यान मेळ्ळी त्या लक्ष्मीची हांवें ह्या सरस्वतीक आज मेरेन त्या तंबोऱ्याचेर तुवें पयलो झंकार पळय सोडी हें केल्लो पळय त्या वेळाचेर तुजे हातूंतल्यान गुणगुणून आयिल्ली एखादी एक गजाल अशी त्या वेळार म्हणजे आमकां गाण्याचें कशें आसा की एखादो स्वर म्हणजे सूर लायलो तंबोरो लावलो
की तुका पयलीं सा सारको बसपाक जाय गळ्यान. म्हणटकच आमकां सुरवात करता आसतना यमन हें असले रागांतल्यानच करताले. पूण केन्ना केन्ना सर आमकां हें शिकयतालो कितें उपशास्त्रीय संगीत. आनी उपशास्त्रीय संगितान न्ही एक जीव आसा वेगळो, उतरांकय म्हत्व आसा आनी भावना. आनी आमी तेन्ना वया वयलीं यंग म्हणटकच मोगाच्यो भावना आवडटाल्यो. तेन्ना एक बरो दादरो सरान शिकयल्लो म्हाका आनी तो प्रभा अत्रेन गायिल्लो. जिया मोरा नामाने, जिया मोरा नामाने, बरे बालमवा, जिया मोरा नामाने, जिया मोरा नामाने, बरे बालमवा, जिया मोरा नामाने, जिया मोरा नामाने, जिया मोरा नामाने. गिन गिन तारे मैंने, गिन गिन तारे मैंने, गिन गिन तारे मैंने, काटे सारी रतिया, पलकन लागे मोरा जियरा बलमवा, जिया मोरा नामाने, जिया मोरा नामाने, बरे बलमवा. तुवें खुबशे कार्यक्रम केल्यात, तुवें पिशे लायले आसतले न्ही गो लोकांक. अशे कांय अनुभव तुजे कार्यक्रमांतले सांग. खंय खंय अशे तुगेले जाल्यात पळय खुबशे. हय, म्हाका म्हणजे सगळे कार्यक्रमाचे हांव सांगना. गोंयांत कार्यक्रमाक कशें आसता, गोंयांत कार्यक्रमाक रिस्पॉन्स मेळटाच. पूण गोंया भायर जेन्ना आमी वतात न्ही दिलीप बाब, तेन्ना लोकांक तुज्या खासियताची एक हें लागता. तशें सामको म्हाका एक कार्यक्रम याद आसा तो कोल्हापूरचो. कोल्हापुरात नवरात्रांच्या जागृत दीस म्हणून आसता तांचो, म्हणजे मंगळार आनी 5वो दीस अशें कितें तरी. आनी त्या दिसा तांणी म्हाका फक्त अर्दवर दिल्लें आनी तांणी सांगिल्लें शक्यतो सगळीं भजनां आनी देवीचीं पदां म्हणप. आनी तातूंत भितर हांवें एक गोंधळ म्हणिल्लो. तो गोंधळाक न्ही, आमचे कसो शास्त्रीय संगिताचो आवाज न्ही तो, म्हणजे त्या गोंधळाक हांवें तो आवाज कसो पहाडी आवाज लायतात पळय तो आवाज लायलो. आनी तें जातकूच खूब गर्दी थंय नवरात्रान, अंबाबाई न्ही ती. जातकूच तुमकां प्रोग्रामांतल्यान हांव जेन्ना भायर सकयल आयलें न्ही तेन्ना एक जाणटेलो आयलो म्हऱ्यान. आनी तो आयलो न्ही, बरो जाणटो मनीस आं, आयलो तोच ताणें म्हज्या पांयार घालून घेतलें आनी उठून बसलो आनी रडूंक लागलो. आनी माऊली म्हणपा लागलो. आनी माऊली म्हणटकच हांवें म्हणलें माऊली तिथं आहे, मी माऊली नाही म्हणलें हांवें. आनी नाही 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 म्हणपा लागलो, तुमीच आहात म्हणपा लागलो. आनी मागीर अशें जालें की तो म्हाका सोडूंकूच तयार ना. मागीर म्हाका पोलिसाच्या प्रोटेक्शनान त्या आवाठांतल्यान भायर हाडला. वो एक प्रसंग. अशे कितलेशेच प्रसंग. केरळा एक ती हांगा केरळाच्या एका गुरुवायूरांत प्रयोग जाला तेन्नाय म्हाका असो अनुभव आयला की तांकां आमी कलाकार म्हणटकच आमी जें गातात न्ही तेन्ना साक्षात महालक्ष्मी त्या काळार आमचे भितर येता काय कितें अशें तांकां घडये दिसता आसत. आनी खरें सांगपाचें म्हळ्यार कितें, त्या वेळार स्टेजीर बसतकच तुका एक तो पळय स्पिरीट येता आनी तुका ती सासायच. कित्याक तो जो आवाज लागता तो आवाज शकुंतला न्ही. दीस आय नो. म्हणजे इवन आमच्या गुरू म्हाका सदांच सांगताली, तूं ज्यो मेरेन स्टेजीचेर बसता तो मेरेन तूं राजा. तूं स्टेजींतल्यान सकयल देंवलो काय तूं प्रजा न्ही, प्रजेच्या सकयल. कारण ही प्रजा तुका राजा म्हणून पळयता. म्हणटकूच तूं स्टेजीर बसता तेन्ना राजाच जावप.
म्हणजे जेन्ना आमी खंयच्याय स्टेजीचेर बसता कोल्हापूरच्या तेन्ना म्हाका त्या क्षणाक हांवूच महालक्ष्मी दिसता कळ्ळें. म्हणजे जंय हांव वता न्ही तेन्ना तो जोश ऑटोमॅटीक येता. ते आई भवानी तुज्या कृपेनी म्हणटकूच न्ही तो फील ती ती भितरल्यान आयिल्ली ती कळकळ किंवा लोकांच्यो भावना ह्यो सगळ्यो गजाली असा ती एक झलक एक आई भवानी तुझ्या कृपेने पावस भक्ताला आई भवानी तुझ्या कृपेने पावस भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली पावे संकटाला आई कृपा करी माझ्यावरी आई कृपा करी माझ्यावरी गोंधळ गाविला ग बाई गोंधळ आला गोंधळ भाविला ग बाई गोंधळ आला गोंधळ 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 उदो 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 गंबाबाई उदो 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 गंबाबाई उदो 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 ताजे बरोबर आसता पळय सगळें ढोलक मागीर तो वातावरण अशें निर्माण जातलें तें खरेंच आनी तोच मोदेळ घालता लोकांचेर अशें. म्हाका सांग तुजें घराणें खंयचें? म्हजें घराणें किराणा. ओके. किराणा घराणें म्हणजे आमचें संगीतांतलें घराणें. बरो प्रश्न विचारलो, बरें दिसलें. किराणा घराणें म्हणजे सुरां कडेन म्हणजे सूर जो आसा न्ही आतां थोडीं घरांनी ताला खातीर आसतात, थोडीं घरांनी सुरा खातीर आसतात, थोडीं घरांनी बोल आल्ला बोल ताना खातीर आसता. तशें आमचें किराणा घराणें फक्त सुरां खातीर. म्हणजे सूर इतलो परफेक्ट करप की सा जो आसा तो साच्या जाग्यारूच लागूंक जाय. तो इल्लो बसून हांगाच्यान असो हालूंक जायना, असो गुळगुळीत करप. गावून 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 ताका गोलाई हाडप. ताका जो गोलाई हाडटकच तो जो तातूंतल्यान जो सॉफ्टनेस येता आनी तो खंयच्याय सुराचेर गेले काय तो पॉयंटेड त्या जाग्यार लागता. हें किराणा घराणें. म्हणून आमचे हिराबाई बडोदेकर, बेगम अख्तर, ही माणिक वर्मा, अशे गंगूबाई हनगल, भीमसेन जोशी. किशोरीताई म्हजे कडेन उलयता आसतना ती तुजी खुबूच अपुरबाय करताली अशी. किशोरीताई आमोणकार म्हणजे दैवत आमचें न्ही. हय. आनी तूं ताजी सामकें आवडीचें अशें. आमी जेन्ना उलयता आसतना तुजी खूब तोखणाय अपुरबाय ताजे कानार पडटाली. कशें नातें आशिल्लें किशोरीताई कडेन तुजें? किशोरीताई कडेन म्हणजे म्हजी गुरू गंगूबाई हनगल आशिल्ल्या कारणान म्हजी गुरू व्हडच. म्हणटकूच हांव गाणें कशें आसता तुका एक पद्दत तुज्या गळ्यान बसली काय तुका त्या लेवलचेर तुका एक विसरून दुसऱ्या हातूंतल्यान वचचें पडटा. सो किशोरी आमोणकरा कडेन डायरेक्ट तिजें शिश्य जावपाक म्हजी तयारी नाशिल्ली. आनी ताका लागून हांवें कितें केलें की हांवें ताई कडेन जें नातें दवरलें तें सुराचें नातें तर आशिल्लेंच. केन्ना केन्नाय सुराच्यो गजाली आमी करतालीं, सुराच्यो गाणें ती म्हाका घेवनूय बसताली आनी केन्ना गोंया आयली काय आमी बरोबर उरतालीं. मागीर हें नातें एक आंतरीक नातें म्हणना, भितरलें आवय भुरग्याचें नातें. दिलीप बाब एकूच सांगता, म्हजी गुरू ज्या दिसा गेली 2009 21 जुलय त्या दिसा पयलो फोन म्हाका आयलो किशोरीताईचो. पोरा तुज्यो गुरू वचुना आसा आनी तूं समजू नाका ना आपूण आसा, आपूण तुजी गुरू, आपूण तुजी सगळी. 12 दीस जाले तूं म्हज्या म्हऱ्यान यो आनी तकलेक त्रास करून घेवप न्हय. शी टूक गूड केअर ऑफ मी. ताजे नंतर बरोबर वर्सान 27 ऑगस्ट 2010 म्हजी आवय गेली. तेन्नाय फट मानसना हो योगायोग म्हज्या जिवनांतलो. तेन्नाय किशोरीताईचो फोन म्हाका, पोरा आवय आसा, हांव आसा न्ही, जो मेरेन हांव आसा तो मेरेन तुवें आवय ना अशें धरप ना. म्हणटकूच म्हाका गुरूचो जागो, आवयचो जागो आनी सर्वसामान्यपणान खंयची म्हज्या गायनांतली कसली म्हाका त्रास जावपाची गजाल जें आसा तें किशोरीताई कडेन शेअर करपाक
मेळटालें अशी हें एक वेगळेंच आंतरीक नातें आशिल्लें. तें नातें म्हाका दिसता उतरांनी सांगप कठीण. आणि ते स्वरांतल्यानूय येता. तुजी एक पळय गजाल हें आसा पळय ती म्हाका खूब आवडटाली. बाकी बाबान ते रविंद्रनाथ टागोराचें ट्रान्सलेशन केलां पळय एक पंटी भितरच बाकी बाबाचेंच न्ही बाकी बाबाचेंच तें हय. तें पद खरें रविंद्र बाबाच्या 70व्या काय 75व्या बर्थडे दिसा उदय बाबान ती म्हाका कविता दिल्ली हाडून की तुका जाता जाल्यार ही चाल लाय म्हणून. आनी चाल लायता आसतना म्हाका सदांच म्हळ्यार कोंकणी चाल ही खंयच्याच हेर भाशांतल्या चालीची लागीं दिसूंक जायना. कारण हांवें कर्नाटक महाराष्ट्र सगळ्याक पळयलें न्ही म्हणटकच प्रत्येकाक आपली आपली एक स्वताची वळख म्हणून आसा. तशें हांवें कोंकणी पद ताका जावंक जाय म्हणून पण ती हांवें तें पद अशे पद्दतीन तयार केलें की ताका कोंकणी संस्कृती आसा आनी कोंकणी संगिताचो ताका हें आसा. ताका हांव फक्त तुका सांगता इतलेच खातीर की देखणेचो हें ताका हाडून ताका शास्त्रीय संगिताचो शुद्ध कल्याण भुपाचो एक हें दिलो कळ्ळें. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई घेऊन आयला वांगडा जी तूं वाट सरता सरती गई. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई. पंटी न्हय ती गुप्त दुर्गा पंटी न्हय ती गुप्त दुर्गा कसलो भंय रे कसलो भंय. लक्ष शस्त्रान खेत्र जातले मेळटलो अंती विजय. लक्ष शस्त्रान खेत्र जातले मेळटलो अंती विजय. एक पंटी तंवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरते गई. तंवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरते गई. रे तुज्या पंटेन जय थंय मेळटा ती पंटी पेटय. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई. आमचें गोंय संगिताचें गोंय. गोंयान संगिताच्या मळार कितलेच लोक दिल्यात. आतांच शकुंतला भरणे हाणें सांगलें तशें किशोरी आमोणकार मागीर तांची आवय हे सगळे लोकांनी खुबशे गोंय ग्रेस करून उडयलें संगिताच्या मळाचेर. मागीर ताजे उपरांत कितलेय लोक संगिताच्या तालार मुखार सरतात. गोंय हे संगिताच्या तालार दोलता. गोंयची ल्हारां दर्याची ती संगिताच्या वयर सरतात आनी ह्या सगळ्याचेर आमचें गोंय दोलत आसता आनी ह्या संगिताक लागून गोंयचो मनीस सदांच संगितान उलयता. प्रत्येक शब्द ताचें संगीतमय आसता आनी हें संगीत तांच्या जिणेचोच एक भाग जाल्ल्या कारणान आमच्या गोंयांत नवे नवे संगीतकार गायक वयर सरतात आनी आमचें गोंय घडयतात. आनी हो गोंय घडोवपाची गरज आमकां मुखार आसा आनी संगिताचेरूय आमी आमचे जिणेचो उत्सव मोठ्या प्रमाणांत आमी मुखार व्हरूंक शकतात अशें दिसता. आनी हें गोंयकारपण हें सगळें परते हाडटले जाल्यार आमच्या काळजांतलें संगीत जें कांय गजालींक लागून मरत वता तें परत वयर हाडपाक जाय आनी तें परत वयर हाडलें जाल्यार शकुंतला भरणे सारकी कितलींय कलाकार जीं आसात ती आमकां संदेश दीत रावतात. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय. आमच्या भितर एक पंटी पेट्टा ती जगोवपाची गरज आसा. कित्या खातीर आमचें गोंय आमकां वाचोवपाचें आसा. जें आतां हुमऱ्यार कांय गजाली येवन पडल्या निवडणुकी सारक्यो तेवूय आमकां पळोवपाचें आसा. तेन्ना प्रत्येकान आपले भितरली पंटी जी पेटोवपाक जाय. मातशें तेल जर उणें जाल्लें आसत जाल्यार तातूंत वैचारीक तेल घालपाक जाय आनी आमची ही पंटी अशीच पेटत दवरुपाक जाय आनी तीच दवरल्यार आमचें गोंय उरतलें आनी तेन्नाच आमचो कदीक गोंयकारूय हांगा उरतलो. त्या कदीक गोंयकार कार्यावळ ही हांगाच आमी सोंपयतात हो एपिसोड आनी आमी म्हणटात की आमचें गोंय आनी गोंयकार असोच कदीकूच उरचो आनी ताणें आपले जिणेचो उत्सव मनयचो आनी तोय बी एक भितर पंटी पेटयत इतलें सांगून हांव तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं.